वाडो ह्यो उगव्या गांवांत जो आसा तांकां तांचे पळय त्यांची चतुर्थी चिखलान गेली, तांची दिवाळी चिखलान गेली, तांची न्यू इयर चिखलान गेलो, तांचेर अन्याय कित्याक करतात तुमी? कोर्टान वचोंक जाय जाल्यार सांगचें की आमचे कडेन जावचें ना, आमी कोर्टान वचा म्हणून आमी वयता कोर्टान. जर आमी जर कोर्टान गेले जाल्यार तुमचो फायदो कितें? तुमी रेजिग्नेशन दिया मरे पोस्टाचें जायना म्हणून. सो ह्या दोनूय हेतूनी सांगूंक सोदता की ही जी रिटर्निंग वॉल आसा फाटल्यात आनी फुडें जी दवरल्या तेंच्यांनी ती कोलॅप्स ती मोडपाची गरज आसा आनी तेच्या जाग्यार बऱ्या रितीन बऱ्या क्वॉलिटीचे वारांव घालून बऱ्या रितीन बांदपाची गरज आसा, ही एक मागणी. आनी दुसरी मागणी, जो गवंडी वाड्या उगव्या गांवांत सर्वीस रोड ना, तांकां चिखल आसा, माती आसा, तांकां ती परिस्थिती दवरपाक भाग पाडूं नाका. नवीन वर्ष सुरू जाला, नवीन वर्षाची नवीन सुरवात करया. आनी शेवटी सगळें कितें जालें जाल्यार बापाय कडेन येतात भुरगे. आयज पेडणे मतदारसंघाक कोणूच ना. हांसोंक येता म्हाका. आयज न्यू इयर सुरू जाता आनी ह्यो म्हणटले न्यू इयराचो आमदाराचेर टिका करता, पूण टिका करचीच पडटा. कारण आमदार हो वारंवार सगळ्या बाबतींत फेल्युअर जायत गेल्लो आसा, निष्कृश्ट आमदार जाल्लो आसा, इनकेपेबल आमदार जाल्लो आसा, इनकॉम्पिटंट आमदार जाल्लो आसा. 7 म्हयने जाले गवंडी वाड्याचे लोक मागणी करता आमकां थंयसर सर्वीस रोड करचो म्हणून. अजून मेरेन थंयसर कांयच जावंक आसा. सो म्हाका दिसता आयज आमदारान एक स्टेटमेंट केलो की लोकांचो आपणाक साथ ना म्हणून. लोकांक जर तुका साथ ना जाल्यार आयज नवीन वर्साचो रेजिग्नेशन दे आनी घरा सुशेगाद पास. आमी लोक रस्त्यार देवन आमकां ज्यो ज्यो आमकां मागणी जाय ते रस्त्यार देवन आमी मागता आनी मागणी कशें पुराय करिना सरकार ते आमी पळयता. सो म्हाजी मागणी आसा PWD मिनिस्टर, चीफ आनी मुख्यमंत्र्याक की हे जे आसा हे तुमी मोडपाची गरज आसा आनी ताच्या जाग्यार नवीन रिटेनिंग वॉल बांदात. दुसरी गजाल, गवंडी वाड्या जो सर्वीस रोड जायना तो बेगींतल्या बेगीन करात, ना जाल्यार आंदोलन करून आमी ऑफिसान घुसतले. हांव तरी येतलो ऑफिसान आनी व्यवस्थीत रित्या जो कोण इंजिनियर आसा ताचो व्यवस्थीत रित्या आमी सत्कार करतले ह्या पयल्या नवीन वर्साच्या सुरवातीक. आता हे जे रस्त्याक लागून जे दुष्परिणाम म्हणटा तशे भोगचे पडटा हे सामान्य मनशाक. हे एसीनी भोंवतात आनी एसीनी बसतात, ह्या लोकांक हेचो कांयच फरक पडना. आयज CMन हेचेर आमचो जो मालप्याचो हो जो रस्तो आहा, इवन आमचे धारगळ ते पत्रादेव पर्यंत जो रस्तो आहा त्या रस्त्याचेर कितलोसो लक्ष दिल्लो आहा. फक्त आमी आंदोलनां करून करून हेंच्या कानार घालप. हे गोश्टी काय जे आहात ते हेंच्या बरोबर गव्हर्मेंट इंजिनियर आसतात का ना, आनी ते कित्या खातीर तेचेर हे घेनात की बाबा हे सारकें काम जावपाक जाय म्हणून. आतां हे फोडलेले भिंतीत तुमी पळयात, तेतूर वारांव कितले क्वॉलिटीचे आनी कशे तरेन वापरलेले आहात ते. आनी जे आतां काम करतात ते परतून हे फुडल्या पावसाक कोसा सारके करतात. हे कित्याक जायना? तुमचेर क्वॉलिटीचें काम कितें जायना? तुमचे कितें भितर हात आहा कितें की हेतूर कितें तुमी तुमचे पर्सनली कितें हे आहा तेंच्या बरोबर कॉन्ट्रॅक्ट, तेंचे बरोबर कॉन्ट्रॅक्ट आहा इंजिनियरा बरोबर बी किंवा कॉन्ट्रॅक्टरा बरोबर? तशें आसा जाल्यारय सांगात. कित्याक परतून परतून हे काम करूं नका. हो जनतेचो पयसो आहा, हो सर्वसामान्य लोकांचो पयसो आहा. हो कोणाचो पर्सनल हे करून तुमी हे करिनात. व्यवस्थीत काम करात आनी व्यवस्थीत ही लोकांक अशें रखडत दवरूं नाकात. आतां कितले म्हयने जाले हे काम तुमी कितें फास्ट करिनात? कित्याक आतां पावस, आतांय पावस लागता. मागीर हे बेगिनात बेगीन अशें काम जावपाक जाय आनी व्यवस्थीत रित्या जावपाक जाय. नाल्यार परतून आमकां रस्त्यार येवन हे आमकां कितें काम केलें ते लोकांचे नजरेक हाडून दिवचेच पडटले.